इश्टागत. बऱ्याच आदले तेंपार एका गांवांत दोन इश्ट रमण आनी तरुण रावताले. रमण गिरेस्त कुटुंबांतलो आशिल्लो, जंय तरुण गरीब कुटुंबांतलो. स्टेटसांत फरक आसून लेगीत ते सगळो वेळ एकामेकां कडेन इश्टागतीन रावताले आनी घट्ट इश्ट आशिल्ले. जसो जसो वेळ वतालो तसो तसो दोगूय व्हड जावन आपल्या जिवितांत व्यस्त जाले. व्यस्त जिणेंत तांकां एकामेकांक मेळपाक चड वेळ मेळनाशिल्लो. एक दीस तरुण खूब दुयेंत जालो आनी ताका सगळ्यांत बरो विसव मेळ्ळो जेन्ना रमणाक तें कळ्ळें आनी ताका मेळपाक तो तरुणाच्या घरा गेलो. तो थंय चड वेळ रावलो ना आनी चड उलयलो ना, पूण ताचे बदला ताणें फकत बोल्सांतल्यान थोडे पयशे काडून इश्टाक दिवन तो गेलो. तरुणाक खूब वायट दिसलें, पूण ताणें ताका कांयच म्हणलें ना. काळा प्रमाण तरुण बरो जालो आनी रमणाचे पयशे परत करपाक मेळचे म्हणून पयशे जोडपाक ताणें खूब कश्ट घेतले. एकदां तरुणा कडेन फावो ते पयशे जमतकच रमणाचे पयशे परत करपाक तो रमणा कडेन गेलो. तरी लेगीत रमणाची ताचे कडेन आशिल्ली वागणूक कितली अशिक्षीत आशिल्ली हें तरुण विसरूंक शकलो ना. कांय वेळा उपरांतच रमण दुयेंत पडलो आनी दोतोरान ताका बॅड रेस्ट करपाची सुचोवणी केली. तरुणाक रमणाच्या दुयेसाची खबर मेळ्ळी म्हणटकूच तो आपलें सगळें काम आसा तशें सोडून रमणाक मेळपाक गेलो आनी रमण बरो जायसर ताचे वांगडा रावलो. हाचे उपरांत एक दीस रमण तरुणाक मेळपाक गेलो आनी म्हणलें, इश्टा, म्हाका सामकें खालतेपण दिसता. कित्याक तर तूं जेन्ना दुयेंत पडिल्लो तेन्ना हांवें तुका पयशे दिले आनी तुवें ते परतून दिले, पूण जेन्ना हांव दुयेंत पडलो तेन्ना तूं सगळो वेळ म्हज्या कुशीक रावलो आनी म्हजी काळजी घेतली. तुजे हे उपकार हांव कशें फेडूं तें म्हाका समजना. तरुणान ताका मिठी मारून जाप दिली, म्हाका फकत तुका कळपाक जाय आशिल्लें. पयशे हे सगळें न्हय आनी आयज हांव खूब खोशी जावन आसा तुका म्हज्या मनांतली गजाल तुका समजावंक शकलो म्हूण. देख, पयशे हेच सगळें न्हय. इश्टागत म्हळ्यार आपले परीन जाता ती काळजी घेवप आनी मोग वाडोवप.